Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आपण कोविडचे जे निर्बंध लादिल्ले असले फाटल्या 3-4 महिन्यात ते आता मातशे शिथिल झाल्यात आणि फाटल्या एक 8-15 दिसां जे येरादारी सुरू आसा कर्नाटक वो कर्नाटकान जी महाराष्ट्र वो गोंयांतल्यान आसूं तर ही येरादारी आता मातशी मेकळी केल्ली आहा आणि गोंयची गजाल म्हळ्यार गोंयच्यान जे लोक येवपी आसात ह्या लोकांक आता बेळगांव येता आसतना फक्त RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट वो कोविड वॅक्सिनेचो उण्यात उणो एक डोस हांचे सर्टिफिकेट लागीं आसपाक जाय. हाचे संबंधी बेळगांवचे SP लक्ष्मण निंबर्गी आसात हांकां विचारल्यार तांणी सांगले की गोंयच्यान जे लोक बेळगांव येवपी आसात तांकां आनी RT-PCRची काही गरज ना तितली. तांचे कडेन जर एकूच डोस असलो जाल्यार तितलीय पुराय जाता आनी तांकां हांगा बेळगांवांत प्रवेश मेळटलो. आनी जर कितें अडचण असल्यार तांणी आपणाक संपर्क करचो अशें तांणी आवाहन केलां. त्या पासत गोंया जे लोक गोंयकार जे बेळगांव येवपी आसात तांणी बेळगांवांत येवंक काय हरकत ना. फक्त शेनवार आनी आयतार म्हळ्यार आयज शुक्रार राती 7 वरांतान सोमार सकाळी 5 मेरेन एक टोटल विकेंड लॉकडावन जो जाहीर केल्लो आसा प्रशासनान त्या खातीर बेळगांव फाल्यां आनी परवा म्हणजे सोमार सकाळ मेरेन हे बंद उरतले. त्या खातीर गोंयकारांनी शेनवार आनी आयतार बेळगांव येवपाचे टाळचे. हाचे बद्दल एक कन्फ्युजन आसले, घुसपा गोंधळ आसलो. जेन्ना हांवें खानापूरची तहसीलदार रेश्मा तालिकुडे हिचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तिणें सांगले उण्यात उणे 2 डोस जाल्ले सर्टिफिकेट हे गरजेचे आसा वो RT-PCR निगेटिव्ह रिपोर्ट गरजेचे आसा. मातशें कन्फ्युजन आशिल्ले पूण ते बेळगांवचे SP हेमंत आमचे लक्ष्मण निंबर्गी आसात तांणी ते क्लियर केला आनी तांणी सांगला की उण्यात उणो एक डोस घेतिल्ले जे गोंयकार आसात तांणी हांगा बेळगांवांत येवंक काय हरकत ना. वो जर तुमचे गोंयच्या शिमेचेर जे एक टेस्टिंग सुरू आसा ते रॅपीड एंटीजन टेस्ट सर्टिफिकेट एक घेवन आल्यार तरी सुद्धा हरकत ना. तेन्ना गोंयकारांनी आता सोमार तावन बेळगांवांत मेकळेपणान येवंक काय हरकत ना अशें म्हाका दिसता.